आम्ही आता त्यांना आयजूच एक्चुअली फाल्यां वचून हांव एक लेटर करता आमच्या DCFाक की त्यांचे म्हणणे अशें आसा की आता तुम्ही जेन्ना आमी आतां दोगूय वांगडा येयले इन्स्पेक्शन करपाक पळोवपाक, कारण आमच्या गांवांत जेन्ना येदो व्हडलो मोहीम आमी लोकलांक घेवन आमी येदी व्हडली मोहीम राबता आनी गेली कितलींशीं वर्सां आमी स्वता की कांसायाक राखचे हेजे बद्दल प्रयत्न करतात. आतां जाता कशें की गेल्या वर्सा आतां हांव तेंच्या सरां कडेन उलयलो तेन्ना म्हाका खबर कळ्ळी की गेल्या वर्सा कितें तरी मातशी तेंचे रिपोर्टरांचे कितें तरी जालें म्हणून हे अशें हेजो अर्थ असो न्हू. आतां कारण जो सर्वसामान्य टुरिस्ट हांगा येता ते सांगतात की 36 कांसाय आसा. 36 कांसायचेर इन्फॉर्मेशन दिवपाक की बाबा एक कांसायेन अमकी तांतयां घातली, टोटल नंबर ऑफ कांसे ह्या सिजनाक इतके जाले, इतके टोटल एक येयले आनी थोडेचे कशें दॅट इज नॅचरल प्रोसेस न्हू. जो कांसायांची तांती आसता की सगळीच हॅचिंग जाता अशी ना, कारण वेदरा प्रमाणे थोडी पिड्यारूय जाता. सो नंबर तुमी ते घालून एक क्लियर कट भायर बोर्ड मारचो अशें रिक्वेस्ट करूंक हांव तांकां DCFाक लेटर करता. आयज आमी दर्या देगेर तेमवाडा मुर्जी दर्या देगेर आसात आणि ह्या दर्या देगेर फाटल्या 1997 सावन ह्या ठिकाणी कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली वता आणि आता मेरेन हजारो कासवांची पिल्लां दर्यार सोडपाक वन्य विभाग राना खात्यांक यश आयिल्लें आसा. आता ह्या वर्सा जो हंगाम सुरू जाला टर्टलांचो, त्या हंगामात काल सावन 36 सागरी कासवांनी अंडी घातलेली आसात. ह्या 36 सागरी कासवांनी कितली अंडी घातली हाचो हिशोब मात्र ह्या अभ्यास केंद्राक दिवपाक जे आपले थळावे म्हणात किंवा संबंधित खात्याचे कर्मचारी आसात तांकां दिवपाक अलाउड ना. तांचे म्हणणे आसा की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तांकां सजेशनां दिल्ली आसा की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिवची. आता एखादी जर मोर्जेन हो अभ्यास केंद्र आसा आणि मोर्जेन दर्या देगेर सागरी कासव येता आणि ती माहिती जर मोर्जेंतल्या रिपोर्टरान पणजे वचून घेवची पडटली जाल्यार हातूर कितें मागीर अर्थ उरलो. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर.